ताच्या मंदिरांत जोमुया, देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत जोमुया. Sorbesporazo polu, sorgongra poros morto, sorbesporace moni, soglia poros utvorte, devacia dogra tsuruya, tacia mondiran zumuya. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत जोमुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मुळा भाव भयणीनो, आज आमी बागीवन जुआंव दे ब्रिटो रक्त साक्षी याची परब संभ्रमता. तो जेजुईत पाद्री आसलो. सान फ्रांसिस्का भाशेन भारतान, दक्षिण भारतान मादुराय ह्या भागान ताणें मिशनराचें काम केलें, धर्म परगटलो. आनी ताका तो ल्हान आसतनाच गंभीर दुयेंत जाल्लो आनी ताचे आवयन म्हटलें सान फ्रांसिस्काक उलो मारलो आनी ताका तो बरो जालो जाल्यार जेजुईत सान फ्रांसीस पाद्रीचे लोब 1 वर्स ताका घालूंक दिलें. आनी ते जुआंव ब्रिटोक सान फ्रांसिस्का भाशेन जावंक मोग जालो. 15 वर्सां आसतना सोसायटी ऑफ जिजस ताणें भरती घेतली आनी तो भारतांत येवंक ताची खुशी जाली. आवयन जायतो प्रयत्न केलो ताका वचूंक दिना जावंक, पूण देवाच्या येवजणे प्रमाणें ताका भारतांत येवपाक संदी मेळटा आनी येता. आनी तुवें 14 वर्सां ताणें काम केलें. मोचे घालनासतना पांयांनी चलतालो. श्रीमंताचो मनीस हांगा गरिबांचे जेवण जेवतालो. सो सान फ्रांसिस्का भाशेन जिवीत जियेलो. ताका तांणी पुर्तुगालाक धाडलो, पूण परतून येयलो तो, कित्याक ताचो मोग भारतांत काम करूंक जाय आसलें. आनी परतून आयल्या उपरांत ताका जिवेशी मारतात, कित्याक जुआंव बावतिस्ता भाशेन ताणें ते राजाक सांगलें, तूं तुज्या भावाच्या बायले ताय संबंद दवरते बरें न्हय. आनी ताका लागून ती राणयेन ताका जिवेशी मारलो. सो आमकांय जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें ताचोच कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. आनी म्हजो शीस जालो जाल्यार म्हजें जिवीत अनुभवूंक जाय जाल्यार ताकाय म्हजे भाशेन रक्त साक्षी जावंक पडटलो ओर सांत जावंक पडटलो. सो हें मनान धरून फावो ते परी आमी सांत वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळीं हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदां सांगपार मरे सगळ्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा सोमेस्त पोरजांच्या उजवाडा बागेवन जुआंव द ब्रिटो तुझ्या रोगसाक्षाक दिरान आनी निरंतर प्रयत्नान बारोती लोकांमध्ये शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बोळ दिलें. भावार्था खातीर ताणें सोंसले आनी त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागताव. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची ओळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्याक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जिदेवाक जोडून घेवंक जिदेवा बाराबर हांव जिदेव जालो. सुमूर्ती काळ आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव सुमूर्ती काळ ना, तरूय सुमूर्ती काळ आसलोले पोरी जालो. तशेंच सुमूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे सुमूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती काळ आसा, तोरी सुमूर्ती विरेत आसलोले पोरी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बाराबर हांवूय असोक जालो. तोडयांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिवर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आनी एकदां म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. कोळीत कोर देवा तुजें बोळ, कोळीत कोर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बोळ कोळीत कोर. दोंड कारबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मळबार पुरविल्ल्या मळबार गोडयेर बसून तो बोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड कसो गाजयता. चलत तर देवाचें बोळ ओळखून घेयात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचेर परजळटा ताची मोहिमा, खुरपेचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले परजेक बोळ आनी सोक दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia.
सोम्या तुझें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे दिसा समोयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलेंतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा सोरशीं येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतिपाळ केलो. मनशाचो पूत मैमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सत सांगतां, गोवांचो कोणो जमनीर पडोवन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जो जूंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजे राखांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सर्गींचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलों. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतिपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारीत तीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ भाव शुभ वर्तमानांत सांगलेल्या प्रमाणे थोडे ग्रीक फॉरेनर जेजूक मेळोंक सोदताले आनी ते फिलिपान आनी आंद्रेन तांकां जेजूशी व्हेले. तीच भाशेन जुआंव दे ब्रिटो ताका जेजूची ओळख, जेजूची बरी खबर परगोटूंक परदेसान वचून सान फ्रांसिस्को शावेरा भाशेन जावंक जाय आसलें. आनी शुभ वर्तमानान जेजून म्हटल्या सांगल्या प्रमाणे गोवांचो कोणो जमनीर पडोवन मरोंक जाय. मेल्या उपरांत नवी पीक जायतें पीक जातली. ती उतरां जुआंव दे ब्रिटोच्या कानार पडलीं आनी ताका मिशनरी जावची खुशी जाली. राजाच्या पालासीन तो व्हडलो जालो आनी पूण ल्हान आसतना दुयेंत जालो. भयंकर दुयेंस ते मरणांतलो वांचलो कित्याक ताच्या मायन सान फ्रांसिस्को शावेरा कडेन मागलें
ताका जिवन दवरूं आनी तो जिवो आसलो जाल्यार तांणी ताका सान फ्रांसिस्काक समोर पळोवंक येवजिलें आनी तो ताका ल्हान आसतना ताची खुशी जाली सान फ्रांसिस्का भाशेन ताचो लोभ घालून परदेसान वचोंक मिशनरी जावं आनी भारतांत आयलो थंय ताका तामील भाशा शिकूंक पडली तांचें जेवण जेवंक पडलें स्वामी भाशेन तो न्हेसतालो आमचे भारताचे गुरू तांचे आंगवस्त्र घालून तो धर्म परगडटालो गांवांनी बीन चपलांनी पांयांनी चलोवन तांकां दोतून शिकोवन जायत्यांक ताणें बावतिजम दिलो तर जेजू म्हणटा तुमकां म्हजें शीस जावंक जाय जाल्यार शिसाचे कश्ट सोंसूंक पडटले आनी जसो घोवाचो कोणो मेल्या उपरांत जायती पीक जाता तशेंच तुमचे जिविताचें जातलें जो कोण आपल्या जिविताचो द्वेस करता बापा खातीर ताका बाप मान दितलो आनी सासणीक जिवीत फावो जातलें गीत गाऊया C24 पानाचो अंक 30 आणि 8 C24 पेज 38. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे होळी सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव काकलूदारा बापा भाग्यवन जो हांव तुज्या रक्त साक्षांच्या उगडासाक भक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यान ती तूं दोयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनोती मानून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणान आनी पुनर्जिवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जो हांव देब्रेटो तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सोपूर्णायेन परजळटाय देखून स्वर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी उलो खाता आनी हे कालशीतले पियेता तितले पावती तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखी प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव यादनिकी आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन सुजे बागीवन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवता ती म्हजी जोडटी आनी कास थाडी ना जावं पूण तुज्या काकलुतीन तशीच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली
गावया D40 पानाचो अंक 60 आणि 9 D40 पेज 69. Surgi dziewo, Jezu dita, amnazowało nas Amco Jezu, dziewo zalo, amci jakby Bugie Paulo. Jezu, od Boga nie umrałta, jej wykwituje. Od Boga nie umrałta. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, त्या पवित्र जेवणांत कुडीच्या पोसोणा रुपान आमी घेतला त्या जेजूचे मांस आनी रगत सासनीक सोडवणीची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचे पोसण जातात. भाग्यवंतुवांचे विणवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासनाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता.
आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हणून मागता आनी सगळा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा आमेन. गीत गावया F12 पानाचो अंक 90 आणि 1 F12 पेज 91. शांती बाय सोडून घरा वेता.